मयड्याचे हे बायलेक दोग जाणांनी पुलीस म्हूण सांगून लुबाडले. हांव दुकानाचेर वयतालें तेन्ना त्यो कुडी पावले आनी म्हाका दोग जाण येयले म्हणटकीर गेले आनी परत परताय रोखडेच आनी म्हाका म्हाजे फुडें रावले आनी तूं अशी कित्याक भोंवता गळ्यान घालून काय म्हणून तशी भिवू नाका हांव आनी पुलीस म्हण आनी कार्ड दाखयलें म्हाका तेन्ना कार्ड ते म्हळ्या गळ्यांचे आनी पेपराक गुटले आनी मागीर दिलें मातशें 2 मिनटांनी तेन्ना हांव विश्वास केलो म्हाका तितलें कांयच समजलें कितें करपा येलें थंयच दवर तुमच्या पॉकेटान म्हळ्या बॅगान हांवें कितें म्हणलें हें कित्याक घालून दवरया रोखडें म्हाका जड लागलें तें म्हणून हांवें तें उगडून पळयलें रोखडेंच तेन्ना तें गेलें पळय तुमी मातयेन फातर बारीक म्हणून हांव भियेलें छापान डायरेक्ट घरा येयलें आनी हेका सांगलें घोवाक आनी मागीर शेजाऱ्याक बी सांगलें मातशी अशी खबर जाल्या म्हणून तर म्हळ्यार शेजाऱ्यालो तुमी आमी कंप्लेन दिवया म्हणून तेणें तुमी कंप्लेन दिली. म्हापसा पुलिसांनी 2 अननोन पर्सनाच्या अगेन्स्ट FIR रजिस्टर केल्ली आसा. मयडे हांगासर 2 अननोन पर्सनांनी बायक घेवन येयले आनी मयड्याची ती रेजिडंट ती चलताना तिका सांगलें आमी पुलीस तुजें मंगळसूत्र काड आनी तुजें मंगळसूत्र काडून थंयच्यान धांविल्ली आसा. आतां म्हापसा पुलीस ते 2 जाणांक सोदतात. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. थिवी घरफोडी 4 ते 5 लाखाची लूट. 4 तोला सोना गया उसमें एक चोट जो ये कान में के चुटकी पर आधा तोले का और आधा तोले का झुमकी और गंडोली और 1 तोला का ये नेकलेस, एक सोने का 1 तोला का चेन, एक अंगूठी सोने का 3 ग्राम का और चांदी के पायल 11 तोले का 2 पायल और 6 तोले का 1 पायल और एक तोले का ना आधा तोले का 1 तोले का था 5 अंगूठी चांदी का. कितें चोरी कशी जाली? आम्ही काल रात्री एका वास्को गेल्ले म्हाजो भावजी आनी भयण येयली तांकां पावपाक म्हणून वास्को रेल्वे स्टेशन गेल्लो. रात्री टायम जाल्लो म्हणून थंयच मावशेचें वचून न्हिदलें मागीर. सकाळी येवन पळयता जाल्यार आमचें घर बीन केळी बीन मोडून भितून येयली चोर ते 2 जाण. हांव बीन हांवें कोणाचेर ना मात्त एका CCTVन पळयलां आनी 2 जाण दिसता तोंडाक मास्क घातलेलो हा व्हिडिओ आहा. मजगती पणजेच्या एकल्याक 90 लाखाची तोपी. गिमा ट्रेडिंग ॲपा वरवीं मोठो रिटर्न दिता म्हूण सांगून 90 लाख उखल्ले. Cybercrime police has registered FIR against unknown accused for cheating a Panjim resident to the tune of 90 lakhs rupees. According to the police, the fraudsters contacted the complainant over the social media and using WhatsApp. And later they induced the complainant to download an app GIME and they assured that the complainant will get higher return more than whatever they get usually in the market. And on the persuading that, the complainant downloaded that app and later on the fraudsters persuaded the complainant to transfer 90 lakhs rupees in the different bank accounts and the complainant did it so. But later on they all fled away. Bureau Report, Prudent.